नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. दारगळे 2 खांब जंक्शनाचेर बस आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात. एसटी बशीन दुचाकीक धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्याक मरण. चिंबला सरकारी जागे भायल्या भायर विकपाचे प्रकार सुरूच. एफिडेव्हिट मारून विकल्यात सरकारी जमिनी विदेशाचो आरोप. दक्षिण गोंयांत कम्युनिदादीच्यो लाखांनी चौखण मीटर जमिनी भायल्या भायर खाल्ल्यो. घरपट्टी भरली ना जाल्यार पंचायती कडल्यान मेळचें ना कसल्याच तरेचें प्रमाणपत्र. 1 ऑगस्ट सावन सुरू करतले डिजिटलायझेशन. पंचायतीची कामां अनियमीत आसल्यार करतले कारवाय. आमदार वेंझीच्या प्रश्नाक मंत्री माविनाची जाप. नवीन अधिसुचोवणी काडून सोडयतले EHN नंबराचो प्रश्न. पंचायत मंत्री माविनाचो विधानसभेत आश्वासन. वित्त खात्याच्या आदेशा प्रमाण EHN नंबरा वयल्यान लायट तशेंच उदक दिवपाक मेळना म्हणून आमदार प्रेमेंद्र शेटान मांडिल्लो प्रश्न. पोरण्या गोंय हेरिटेज सायटी लागसार बेकायदेशीर बांदकामांक आळबंद घालपा संदर्भात आपयता संवर्धन समितीची बसका. विरोधी आमदारांनी लावची हाजेरी. युरीन मांडिल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणेक मंत्री विश्वजिताची जाप. रशियेत 8.8 रिश्टर स्केल भूंयकाप. दर्यांत भूंयकाप जाल्ल्यान सुनामीची शक्यताय. अमेरिका, पेरू, इक्वेदोर, न्यूझीलंडाक सतर्कतेचो इशारो. आनी आतां खबरो विस्तारांत. दारगळे 2 खांब जंक्शनाचेर बस आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक मरण आयलें. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून अपघाताचो पंचनामो केलो आनी कूड हॉस्पिटलांत धाडली. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. दारगळे 2 खांब जंक्शनाचेर बस आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात सुदीप पायकर ह्या 20 वर्सांच्या तरणाट्याक बशीपणां चिड्डून मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एसटी बस पेडणे महामार्गा वयल्यान पणजे वयताली. एसटी बशीन दुचाकी चलोवप्याक धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी बशीपणां पडपाची घडणूक घडली. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडली. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. माझें नांव तनय तांबड. हांव जस्ट पास जातालो. एक तुमकां एक लायमलायटान हाडूंक सोदता की हे बस पळयता तुमी, ह्या बसीक कितें आसा, हेका नंबर ना काय ना. ही बस चॅकपोस्टा कडल्यान खंय पास जाली. ऑथॉरिटीज खंय आसा, कितें चल्लां आनी हे आतां पळय एक्सिडेंट. तुमी पळय आतां कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी कशें कितें रस्त्याची कंडिशन कशें कितें. आनी सर हे दाखय तुमी, दाखयता तूं केन्ना जाला एक्सिडेंट? एक्सिडेंट केन्ना जाला? आतां जस्ट पावला आनी हे आतां पळयला आनी हे पळोवन आतां तुमी आतां हे पळया, तुमी बसीची कंडिशन्स पळया. बसीची कंडिशन तांकांच पळोवनी आनी तांकांच आन्सर दिवनी. पेडणे म्हालांतलो राष्ट्रीय महामार्ग 66 2 खांब धारगळ हांगासर कोल्हापूरच्यान पणजे वचपी एक एसटी प्रवाशी गाडी आणि दुचाकी GA03A G5628 ही दुचाकी गाडी पेडण्याच्यान धारगळ सायटीन वयताली. फाटल्यान एसटीन ह्या दुचाकीवाल्याक धडक दिली आणि तो बशी खाला गेलो आणि दुचाकी स्वार मरपाची घटना घडली. पेडणे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मृतदेह बांबोळी हांगासर धाडला. घटनेचो पंचनामो केला. दुचाकी स्वार कोण आशिल्लो हे अजून नाव कळोवंक ना. पेडणे पोलीस पुढील तपास करीत आसा. ह्या वाठारांत पळयले जाल्यार जायते फावटी अशे घडणुका घडत आसात. राष्ट्रीय महामार्ग 66 हो ताचे रुंदीकरण आणि काम करताना आता मेरेन 20 परस चड मनुष्याचे बळी गेल्ले आसा. हो रस्तोय तसो धोकादायक स्थिती. धारगळ हांगासर जे सिग्नल आसा ते सिग्नलय व्यवस्थित एकदा पेटना. ताचेरूय
वाहतूक खात्यान ट्राफिकेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. सिग्नलां व्यवस्थित नासल्यान, रस्ते सारखे नसल्यान हांगासर अपघात जावपाची खूप चान्सीस असता. सरकारान हांगासर बेगोबेग उड्डाण पूल उबारून जे अपघात दिसान दीस वाढत आसा ताचेर नियंत्रण हाडचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. चिंबला सरकारी जागे विकपाचे प्रकार सुरू आसात. आदोगादा कडेन एफिडेवीट मारून ह्यो जमिनी भायले भायर विकून खाल्ल्यात म्हणून सांगीत सरकार तांचे आड कितें कारवाय करतलो काय म्हणून सांत आंद्रेचो आमदार विरेशान प्रश्न विचारलो. दुसरे वटेन दक्षिण गोंयांत कोमुनिदादीची लाखांनी चौखण मिटर जमीन विकून खाल्ल्या म्हणून विजयान दावो केलो. चिंबला सरकारी जागे भायले भायर विकपाचे प्रकार सुरूच आसात. सरकारी जमनींच्या ह्या घोटाळ्यांक ग्रेट लँड स्कॅम ऑफ चिंबला अशें म्हणूं येता. सरकारी जमीन विकप्यांचेर कारवाय जातली काय ना म्हणून आमदार विरेश बोरकारान महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराताक प्रस्न विचारलो. तशेंच दक्षिण गोंयांत कोमुनिदादीची लाखांनी चौखण मिटर जमीन विकून खाल्या म्हणून विजयान दावो केलो. सरकाराक IIT खातीर जमीन मेळना आनी उत्तर प्रदेशाचो राजकारणी येवन गोंयांत सवाय भितर जमीन कशी घेता काय म्हणून विजयान महसूल मंत्र्याक प्रस्न केलो. 2001 ह्या वर्सा कोमुनिदादीत सेटिंग करून हें केल्लें आसा. 10 लाख चौखण मिटर कोमुनिदादीची जमीन विकती घेवन 2003 बेकायदेशीर म्युटेशन केलें. तशेंच केप्यां ना आफ्रामेंत ना लिलाव करिनासतना 1,54,00,000 चौखण मिटर जमीन बाजार भावाच्या कमी दरान विकत घेतली. 2016ची कन्सेंट रद्द करची म्हणून विजयाची मागणी. तेच बराबर काणकोणात 2,84,000 चौखण मिटर जमीन भायल्या भायर विकली. तशेंच लाटंबारसे दिवचले IDCन ताब्यात घेतिल्ले जमनी टेनंट म्हणून कोण उबो रावलो आनी 50% पयशे घेतले. कोमुनिदाद वोग्गी आसा. चिंबेल गांवांत गव्हर्मेंट जो जागो आसा थंय स्लम जाल्या. आतां थंय स्लम जाली ती जाली, कोणाक जागे हाडयले ते हाडयले, हाडून आयज ते जागे ट्रान्सफर जाता. हांव मुद्दम थोडी नांव सांगता. अहमद मुल्ला हेणेन जो जागो आसा तो विकला, जो ट्रान्सफर केला मेहबूब देवगिरी हो 4 लाखान ट्रान्सफर केला. जतवान मेंगिनी एका हेणेन ट्रान्सफर केला दस्तरगी एका 5 लाखान. नूर अहमदान खलील वालकर एका ट्रान्सफर केला 2,25,000. दस्तगीर हेणेन ट्रान्सफर केला लता खरागुप्पी एका 6 लाखान. मोहम्मद दगरी हेणेन ट्रान्सफर केला रफीक फरांदी 3 लाखान. रोमावा मेहबूनी हेणेन हेजो परचेस केला तो 6 लाखान. हमीदा शिगांव हेणेन ट्रान्सफर केला शाहबिरा एका 11 लाखान. म्हटल्यार ती रेट आसा ती वाडली. आनी यहूब हेणेन ट्रान्सफर केला अफसाना धाकानी हेणेन 7,20,000. स्पीकर सर, IIT जमीन कितली जाय आसली? 10 लाख स्क्वेअर मिटर. 10 लाख स्क्वेअर मिटर पयलीं सांग्यार व्हरता म्हणलें, सांग्यार कितें ओपोज जालें आनी कितें जालें, मागीर आनी खंय व्हरता, मागीर तुजी कुट्टी व्हरता, खूब कडेन आयकलां हांवें. कोतान अजून मेरेन IIT जमीन मेळूंक ना. गोंयच्या सरकाराक IIT हाडपाक 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन मेळना. पुणून एक उत्तर प्रदेशांत राजकारणी येवन गोंयांत केप्यां गांवांत जमीन कशी हडप करूंक शकता, वो सवाय भितर कशी घेवंक शकता ती हांव तुका दाखयतां. आनी हें सगळें कशें जाता स्पीकर सर? हें कोमुनिदादी कडेन फिक्स करून जाता. स्पीकर सर, 2001 एक Krishna Uttam Faldesai and others obtained a consent decree RCS number 1 of 1997/B without making Comunidad of Kepe a party. Decree illegally divided approximately 10 lakh square meters of Comunidad land across survey numbers 88/1, 89/0, 84.0, 85/0, 90/0, 94/0 and 109/0 Diao village amongst themselves. Speaker sir, 2003 illegal mutation जाता आणि mutation file 2277 conflict of interest direct दिसती पडटा. फळदेसाय सुरेंद्र कुशारी फळदेसाय म्हणून कोमुनिदादीचो अटॉर्नी तो फॉर्म एक साइन मारता डिलीटिंग द कोमुनिदाद's name. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
दर एका पंचायतीन घरपट्टी कर एकठांय करपाक जाय. कांय लोक घरपट्टी भरिनात, देखून ही प्रक्रिया 1 ऑगस्टाच्यान डिजिटलायज करतले. जे लोक घरपट्टी भरिनात तांकां पंचायत कसल्याच तरेचे प्रमाणपत्र दिवचे ना, अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले. पंचायतीची कामां अनियमीत असल्यार सरपंच आनी सचिवाचेर खर कारवाय करतले अशेंय मंत्री माविनान सांगले. घरपट्टी विशीं आमदार वेन्झी विएगस आनी क्रूज सिल्वान प्रश्न उपरासिल्लो. गोंयांत सारको कर वसूल जायना, घरपट्टी भरिनात हे विशीं कितें कारवाय केल्या असो प्रस्न आमदार वेन्झी विएगस आनी क्रूज सिल्वान उपरासिल्लो. हाचेर जाप दितना पंचायत मंत्री मोविनान सांगले की दर एका पंचायतीन घरपट्टी एकठांय करपाक जाय. जे लोक घरपट्टी भरिनात तांकां पंचायत कसल्याच तरेचे प्रमाणपत्र दिवचे ना. 1 ऑगस्टाच्यान डिजिटायजेशन सुरू करतले. पंचायतीची कामां अनियमीत असल्यार सरपंच आनी सचिवाचेर कारवाय करतले अशें मंत्री मोविनान सांगले. तशेंच माजोड्डा पंचायतीच्या सरपंचान एका पोन्न्या आस्थापना काडून उडोवपाची नोटीस जारी केली. उपरांत सरपंचाचोच बापूय माप घेवपाक त्या हॉटेलांत गेल्लो. ह्या प्रकरणाची कारवाय करपाची सुचोवणी दिल्ल्याचे मोविनान स्पश्ट केला. There is a huge tax evasion scam in Goa happening under the nose of every panchayat. दोड मुखार टॅक्साचे पैसे आज हुंच्यान जाल्यार हुंच्यान नाच जाताय. House tax collection should be done properly by every panchayat. That the rates of house tax also have to be streamlined and the procedure to collect that. अशें आसा स्पीकर सर, अजूनय थोडे वर्सांचे वर्सां थोडे लोक हाऊस टॅक्स कशेंय पे करना. आतां ऑन 1 ऑगस्ट वी आर गेटिंग ऑल द डेटा. आमी म्हणजे हें सगळें डिजिटायज करता आनी डिजिटायज करता तेन्ना सगळीं रिकॉर्डां आसतलीं. खंयचेंय काम तो मनीस तरी हाऊस टॅक्स फारीक करना जाल्यार ही वील नॉट गेट एनी सर्टिफिकेट ऑर एनी असिस्टंट till he clears the old tax dues. House tax assess करतना आता प्लॅन येयला म्हणजे एरिया प्रमाणे तेंचे रेट लायले. पयलीं स्लॅबाला 5 रुपीज to 15 रुपीज, आतां मिनिमम 25 to 50 कितें केलो. स्पीकर सर, थोडे पंचायतान हे न्यू रेट्स लायले. म्हाका जाण जावपाक आख्खे गोवा सगळे पंचायत लायले काय थोडे पंचायतान. परत सांगता, जे पंचायत हे सिंपल ऑर्डर फॉलो करना आनी सरकारा एम्बेरेस करता, सरपंच तरी सारखे काम करना और ती बॉडी सारखे करना, प्लीज त्यांना तुम्ही येनाका, आम्ही एक्शन घेयल्यात तेंचे घेयनाका म्हणून. सेक्रेटरी आसून दी, सरपंच आसून. इतली रेट जी आसा 10,000, 15,000, 20,000 ह्यो रेटी घालपाक शकता हय काय ना हे सांगचे. आनी एकूच विलेज पंचायतीन तूं 2 तरेच्यो रेटी घालूंक शकता. लोकल माजोड्डा पंचायत सांगता मुद्दम, चली तरी सरपंच आहा, बापूय वयता हॉटेलांनी, हॉटेलां आहा लास्ट 15 years एक्झिस्टिंग. हॉटेलांनी रुमांनी भितर सरले मेजरमेंट घेता म्हूण असले आमकां घडलेले आसा स्पीकर सर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. घरां खंय आसा ती कळची, तशेंच पंचायतींक ह्या घरां कडल्यान येणावळ येवची ह्या खातीर EHN नंबर दिल्ले. सुरवातीक EHN नंबराचेर लायट आनी उदका जोडणी मेळटाली, पूण वित्त खात्याच्या आदेशा प्रमाण तशें करपाक आडमेळी येतात. देखून आतां नवीन अधिसुचोवणी काडून हो प्रश्न सोडयता म्हणून मंत्री माविनान सांगले. तशेंच घरां कायदेशीर करपा खातीर रोखाचो पर्याय आतां उपलब्ध करून दितले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. EHN नंबरा वयल्यान लायट उदक दिवपाक मेळटाले, पूण वित्त खात्याच्या आदेशा प्रमाण आतां तशें करपाक मेळना म्हणून मयेचो आमदार प्रेमेण शेट हांणी विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. ताका जाप दितना पंचायत मंत्री मोविन गुदिन्होन सांगले, घरां खंय आसा ती कळची, तशेंच पंचायतींक ह्या घरा कडल्यान येणावळ येवची हे खातीर 2021 वर्साच्यान EHN नंबर दिवपाक सुरवात केल्ली. ह्या नंबरा वरवीं लायट आनी उदका जोडणी मेळटाली, पूण वित्त खात्याच्या आदेशा प्रमाण आतां पंचायतींक तांचे सोपस्कर पुराय करपाक मेळना. देखून अधिसुचोवणी काडून हो प्रश्न सोडयता म्हणून मंत्री मोविनान आश्वासन दिले. The government collects house tax from EHN household numbers and issue a receipt. If so, whether such receipts are eligible to apply for water connection, electricity, gas connection or government scheme. Furnish the detail thereof and if not, the reason for that. Because sir, जेन्ना हे EHN नंबर दिवपाक सुरवात केली त्याच्या नंतर काही काळात हे नंबरा वरसून आमकां घरांक लायट उदक दिवपाक लागून हेल्प जाताले. पण आयज एक फायनान्स डिपार्टमेंटान एक ऑर्डर काडलेली आहा
आणि ज्या अंतर्गत हे नंबर आसल्यार सुद्धा आमच्या घरांक उदकाचें कनेक्शन दिना हेजे मान्य मंत्र्यान ताजेर आन्सर दिवचे. EHN नंबराचेर उदका कनेक्शन लायटी कनेक्शन स्पीकर सर रोखडे दिताले. हाल्ली एक सर्क्युलर आयलो म्हाका दिसता फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन वचून आनी हांव माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन उलयला. तेणें सांगला तो विड्रॉ करता पूण तांकां उदकाचे आनी लायटीचे कनेक्शन बंद केले. विड्रॉ करिना तो एडिशनल करता रिलॅक्सेशन आमी म्हणजे दिवपा हांवें रिक्वेस्ट केला. ते रिलॅक्सेशन दिवपाचें आसा. सो हे प्रॉब्लेम रोखडे सुटावो जातले. हे रिलॅक्सेशन येतले आनी जे बंद केला तांकां म्हणजे उदका कनेक्शन वॉटर कनेक्शन EHN हाऊस नंबराचे दिना ते डेफिनेटली दितले स्पीकर सर. फकत 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेक मतां मेळची म्हूण सरकारान हो EHN नंबर हाडिल्लो असो आरोप आमदार विजय सरदेसायान केलो. ताचो आतां मेरेन कितल्या लोकांक फायदो जाला काय म्हूण विजयान प्रश्न केल्लो. EHN नंबर हाडले उपरांत लोक कोयराचो घराचो कर फारीक करपाक लागले. ताचो पंचायतीक मोठ्या प्रमाणात फायदो जालो. तशेंच घरा कायदेशीर करपा खातीर रोखाचो पर्याय आता उपलब्ध करून दितले म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. हाऊस नंबर प्रोविजन 2021 आयले. 2022 इलेक्शन आशिल्लें आनी इलेक्शनाची ही एक प्रॉमिस आशिल्ली की इल्लिगल घरां आमी रेग्युलरायज करतले आनी मतां आमकां दिया म्हणून. आतां लोकांनी मतां दिली. आतां EHNाचे कॅट जाले. स्पीकर सर आतां दुसरें जें कितें येवपाचें आहा ते 27 पयलीं येतलें. सो EHNाक कोण पातयना. 33,000 गोंयकार EHN म्हणटा पातयना. कित्याक पातयना स्पीकर सर? हे BDOनी हे सगळे पर्सनल डेटा तांचे घेवन हायकोर्टाची ऑर्डर आयली तेन्ना सोमते काडून धाडले नोटीसी आनी सगळ्यांचे ब्लड प्रेशर वाडपाक लागले. स्पीकर सर शुगर देंवले ब्लड प्रेशर वाडपाक लागले. कित्या खातीर? कित्याक हे जे EHN नंबराचो डेटा जो दिल्लो ताचो मिसयूज केलो BDOनी, मिसयूज केलो सेक्रेटरीनी. स्पीकर सर आता खंयची गॅरंटी आहा हे ऑब्जेक्ट जावचो ना म्हणून? स्पीकर EHN हाडल्या उपरांत तांकां एक म्हणजे स्वता पंचायतीक हाऊस टॅक्स पे करपाक लागले, गार्बेज टॅक्स पे करपाक लागले आणि EHN हाडल्या उपरांत त्यांच्या घराक जे स्वताच्या जमनीन खंयचेच डॉक्युमेंट घेयनासर ज्यांच्यानी घर बांधलेले ताका आपलो पयलो घर नंबर मेळ्ळो. तो म्हणटा त्या प्रमाणे आमी रोका आमचो ऍक्ट जो आसलो त्याच्या अंडर रेग्युलरायझेशनाक एप्लाय करपाक जेणी स्वता जमीन घेवन जे घर बांधला गांवांत ताका रोकाच्या अंडर एप्लाय करपाक ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी सो दॅट ही कॅन रेग्युलरायज हिज हाऊस. ऑल्दो म्हणजे माझ्याच जागेत हांवें घर बांधले पण बांदता आसतना परमिशनाक घेवंक नासली. ते EHN नंबर मेळ्ळ्या उपरांत आज ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की 2014 पयलींचे घर आसत जाल्यार ते रेग्युलरायझेशनाच्या अंडर घालपाक जाता. आतां परत रोखाचे ऑप्शन जे ते ओपन करतले तेन्ना तेच्यानी एप्लाय करपाक जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पोरणे गोंय हेरिटेज सायटी लागसार बेकायदेशीर बांदकामां येवपाक जायना ह्या खातीर संवर्धन समिती आनी आमदारांची बसका घेवन निर्णय घेता. हेरिटेज सायटी खातीर मास्टर प्लॅना विशीं पुरातत्व विभागाक कळीत करता म्हणून नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. पोरण्या गोंय हेरिटेज सायटी लागसार आयिल्ल्या बांदकामा संदर्भात युरीन मांडिल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणेक विश्वजितान जाप दिली. पोरण्या गोंयच्या हेरिटेज सायटीच्या बफर झोनात बांदकामांक परवानो नासतना थंय एक बंगलो आयलो. हो बंगलो मोडून उडोवपा खातीर आंदोलनूय जालें पूण अजून मेरेन कारवाय जाल्ली ना. वर्ल्ड हेरिटेज सायटीच्या 100 मिटराच्या भितर कसलीच बांदकामां करपाक मेळची ना म्हणून खर कायदो करपाची गरज आसा. हेरिटेज सायटी लागसार बांदकामां येवपाक जायना हे खातीर मास्टर प्लान गरजेचो आसा आनी तो प्रादेशीक आराखड्या भितर घालचो म्हूण आमदार विजयान मागणी केली. ह्या विशयाचेर उपरांत कार्लोस फेरेरा, वेन्झी, विरेश बोरकार आनी हेरांनी उलोवप केलें. पोरण्या गोंयच्या हेरिटेज सायटी लागसार बांदकामां येवपाक जायना हे विशीं मास्टर प्लानाचो विशय मागण्या वेळार पळयता पूण बांदकामांक आळाबंद हाडपा खातीर संवर्धन समिती आनी आमदारांची जोड बसका घेवन जी उपाय येवजण करपाक जाय ती करता म्हणून मंत्री विश्वजितान जाप दिल्या. There have been multiple reports of illegal structures and religious construction near this heritage monument, like Sir Cathedral, near St. Cajetan Church. 21-22 on Speaker Sir, a controversial bungalow came up in the regulated zone with TCP permission. आणि त्या वेळार Speaker Sir एक public outrage झाली आणि eventually हे permission was revoked by the TCP. But Speaker Sir, the structure for till today it exists despite revocation.
हांवें पयलें म्हणलेलें मुखेलमंत्री सांगलेलें तो योगी थिंग उडयता मो युपीन कितले स्ट्रक्चर तूं तो बुलडोजर घेवन उडय मो बरीच पडटली बिकॉज हे आज सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी आज दे हॅव मेड अ रिप्रेझेंटेशन टू यू एज वेल की हे विजिलंट लोक आज आमच्या स्टेटाचे नोटिफाय ASI नोटिफाईड साइट्स आसा आता ह्यो 14 ASI नोटिफाईड साइट आसून बसून हांगा असो रिप्लाय येता की मास्टर प्लॅनाची गरज ना आणि मिनिस्टर म्हणटा की अनेक तितून रिप्लाय अनेक आसा स्पीकर सर की समज अशें कितें घडलें जाल्यार एज पर जो आर्कोलॉजिकल एक्ट आसा 1958 हेच्या अंडर तुम्ही एक्शन घेवंक शकता इनलिगल समज हे आसा विलेज पंचायत जी आसा लोकल विलेज पंचायत इज एम्पावर्ड टू टेक इनलिगल एक्शन ऑन अकॉर्डिंग टू द पंचायत राज एक्ट हांव स्पीकर सर म्हणपाक सोदता TCP डिपार्टमेंट हेंका परमिशन दिता हेंका परमिशन बिंदास ग्रांट करता आणि मागीर तुम्ही सांगता की पंचायतीन एक्शन घेवपाची Earlier plan in 2021 was already notified. On that, the protected area was there, but I have given an assurance to Yuri that I'll ask the conservation committee to once again go through anything, and if there's anything specific, if required, the conservation committee and members of the opposition, whoever want to come for the meeting, you can give your views to them. We will give them the mandate to work out something. Carlos is there, you're there. I have no problem. We'll sit down. And we tell the conservation committee that this is what we expect of the conservation committee. I have absolutely no idea. As far as these monuments are concerned, across the state of Goa and the UNESCO site is concerned, that's of top priority. If any MLA has anything specific to tell me of any illegality is coming up, we will immediately take action and inform the ASI. As you just now said, Honorable Leader of Opposition, that between 100 and 300, it is NMA and it is the Archaeological Survey of India. So there's no question anyone bypassing these two bodies to take any kind of permission. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. जगातले 3 देश सध्या संकश्टात आसा. दर्यांत मोठो भुंयकाप जाल्ल्यान सुनामीचें संकट आयलां. रशियाक मोठो भुंयकाप जालो. रशियाच्या कॅमचटका द्वीपकल्पात हो भुंयकाप जाल्लो आसा. भुंयकापाची तीव्रता तब्बल रिश्टर स्केल प्रमाण 8.8 आशिल्ली. ह्या भुंयकापाचे धक्के इतले खर आशिल्ले की अचानक इमारतीचे कांय भाग कोसळ्ळे आनी सगळे अस्ताव्यस्त जाले. संवसारांतलो 6वो व्हडलो भुंयकाप रशियाच्या उदेंत कामचटका द्वीपकल्पांत जाला. अमेरिकेच्या भूशास्त्रीय सर्वेक्षणान ह्या भुंयकापाची व्याप्ती 8.8 आसा अशें सांगलां. बुधवारा सकाळी 4:54 वरांचेर हो भुंयकाप आयलो. रॉयटर्साच्या मतान कामचटकाक 4 मीटर उंचाये मेरेनची सुनामी आयल्या. हाका लागून खुबश्या इमारतींचे लुकसाण जाले. भुंयकापाचे केंद्र खंय जमनी पसून 19.3 किलोमीटर सकयल आशिल्ले. कामचटकाचे राज्यपाल व्लादिमीर सोलोडोव हाणें एक व्हिडिओ पोस्ट केला आनी म्हणला की आयचो भुंयकाप दसकांत सगळ्यांत बळिश्ट आशिल्लो. वाळपयच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत सुरू केल्ल्या फिजिओथेरपी युनिटान 1 वर्स यशस्वीपणान पुराय केले. भलायकी सेवा पावोवपाच्या हेतान सुरू केल्ल्या ह्या केंद्रात आतां मेरेन 3200 परस चड दुयेंतींनी लाव घेतलो. पयल्याच वर्सात मेळिल्ले हे यश ग्रामीण आरोग्य वेवस्थेंतले एक सकारात्मक पावल थारपाक लागला. वाळपयच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात सुरू केल्ल्या फिजिओथेरपी युनिटान 1 वर्स यशस्वीपणान पुराय केले. गांवगिऱ्या वाठारांनी भलायकी सेवा पावोवपाच्या हेतान सुरू केल्ल्या ह्या केंद्रात आतां मेरेन 3200 परस चड दुयेंतींनी लाव घेतलो. ह्या केंद्रात वेगवेगळ्या तरेची फिजिओथेरपी सुविधा उपलब्ध आसा. वाळपय सयत पुराय 70 तालुक्याचे दुयेंती हांगासर उपचारा खातीर येतात. कोणो दुखप, जॉयंट्स पेन, फ्रॅक्चरा उपरांतची तपासणी अशा तरेचो उपचार ह्या भलायकी केंद्रात मेळटा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या फुडारपणा खाला गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दुयेंतींक उपचार मेळचो ह्या हेतान ह्या भलायकी केंद्राची सुरवात जाल्ली. हाचो फायदो आतां कितल्याशाच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक जावपाक लागला. ह्या युनिटांतल्या प्रशिक्षीत फिजिओथेरपिस्ट आनी मदतनीसां कडल्यान दुयेंतींक बरी सेवा आनी दिसान दीस बरो प्रतिसाद मेळत आसा. पयल्याच वर्सात मेळिल्ले हे यश ग्रामीण आरोग्य वेवस्थेंतले एक सकारात्मक पावल थारपाक लागला. माझे नाव अनुजा वसुदेव गावस. हांव वाळपय CHCन फिजिओथेरपिस्ट म्हणून काम करता. आतां आमी गेल्या वर्सांसून फिजिओथेरपी युनिट हांगा सुरू जाल्ल्यान आतां 1 तारखेक 1 वर्स कंप्लीट जाता आमकां फिजिओथेरपी युनिटाक. हांगा कमीत कमी म्हयन्यान आमी
एक 280 to 300 पेशंट्स पळयता. सो आतां नियरली एका वर्सान आमचे 3000ाकून चड पेशंट रजिस्टर्ड जाल्ले आसा. हांगा न्युरो केसीस जावं स्पोर्ट्स कंडिशन, ऑर्थो केसीस, गायनेक, जिरिएट्रिक्स ऑर एज रिलेटेड कितेंय प्रॉब्लम आशिल्ले पेशंटांक ह्या युनिटाचो खुबसो फायदो जाला. हांगा आमकां जाय ती पेशंटांक जाय ते एडवान्स तरेची यंत्रां, फावा ते सुविधा सगळे प्रोवायड केल्ले आसा आमकां. सो पयलीं हांगा लागीं कांय फिजिओथेरपी सेंटर नाशिल्ले कारणान खुबश्या लोकांक पयस GMC नाझिलोन वचून ट्रिटमेंट घेवपाक पडटाली. बट आतां हांगा लागच्या लागीं फिजिओथेरपी सेंटर जाल्ल्यान हांगा खुबश्या लोकांक ताजो फायदो जाला. आनी श्री विश्वजीत राणे हांच्या मार्गदर्शनाक लागून हांगा फिजिओथेरपी युनिटाची सुरवात जाली आनी हांगाच्या लोकांक वाळपय जावं सत्तरीच्या सगळ्या लोकांक ह्या युनिटाचो खूब फायदो जाला. खंयसरूच फिजिओथेरपी सेंटराची सोय नाशिल्ल्या कारणान चडशे लोक आपल्या आंगार म्हयनो 2 म्हयने अशेंच दूख सोंसून रावताले कित्याक तांकां पयस वचपाक वेळ पावनाशिल्लो आनी जायते सुविधा नाशिल्ले वचपाक. बट आतां हांगा फिजिओथेरपी सेंटर सुरू जाल्ल्यान जायत्या लोकांक ताचो खूब फायदो जाला. म्हणजे जायत्या लोकांक आपल्या चलपाक जांकां चलूंक जायनाशिल्लें, जाणट्यांक जांकां आर्थरायटिसाचो प्रॉब्लम आशिल्लो, नर्व रिलेटेड कितें इश्यू आशिल्ले, तांचे जायते इम्प्रुवमेंट जाला. न्युरो केसीस जावं तांकां प्रत्येक फॉलोअपाक GMCन वचपाक, ट्रान्सपोर्ट ह्या सगळ्या गोश्टींक पयशांचो खूब प्रॉब्लम जातालो. बट आतां लागच्या लागीं सुविधा आसल्यार तांकां बरोच खूब फायदो जाला ह्या गोश्टींचो. हे फिजिओथेरपी युनिट जेन्ना हांगा नाशिल्लें तेन्ना वाळपयच्या आनी आसपास रावपी लोकांक खूब त्रास जातालो. नियरस्ट फिजिओथेरपी जे युनिट आशिल्ले ते एक तर आजिलो किंवा गोवा मेडिकल कॉलेज, त्या खातीर लोकांक 50-60 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून वयचे पडटाले. तांकां खूब त्रास जातालो. एक तर ते पेशंट आशिल्ले आनी तांकां इतलें ट्रॅव्हलिंग करून ते एकदम सारके जाम जाताले. लोकांचो हो त्रास पळोवन माननीय आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणेन हांगा इमिजिएटली फिजिओथेरपी सेंटर सेटअप केलें. आतां हे फिजिओथेरपी सेंटर एक सक्सेसफूल एक वर्स हांगा कंप्लीट करता. सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.